गोंयाक IGSTचो लाव मेळना। हाच्या वयल्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ले स्टेटमेंट आसा ते कॉन्ट्राडिक्टरी आसा असो आरोप काँग्रेसचो आमदार कार्लोस आल्वारेज फरेरान केला। कांय दिसा पयलीं कार्लोस बाबान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तितून तेणी एक व्हिडिओ क्लिप दाखयल्ले जितून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की गोंयान ऑडिटर जनरल सर्टिफिकेट सबमीट करूंक ना, देखून जो आंतरराज्य GST आसा तो लाव आसा तो गोंय राज्याक मेळना म्हणून। आता परत आयज एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक कार्लोस बाबान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। तांणी सांगलें की ते CM रिएक्ट जाला आनी तांणी एक स्टेटमेंट केला की गोंयाक सगळे पयशे येयल्लेले आसा, काय थकीत ना। आनी ते बरोबर फायनान्स सेक्रेटरी आसा तेणी लेटर बरयला अशें कांय ना, सगळे ऑल इज वेल आसा म्हणून। हाचेर परत एक आक्षेप घेतला काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरान। समज केंद्रीय अर्थमंत्री फ्लोर ऑफ द हावस हे करता अशें वक्तव्य करता तो एक गोंय सरकाराचेर आरोप जावन आसा आनी दुसरें म्हटल्यार ती एक फोट उलयता नाल्यार तिका कोणी मिसलीड केला आसत म्हणून। आनी हाचेर काँग्रेस एक फुडलें पावल मारतले तें म्हटल्यार तेंच्या खासदारा कडेन उलोवन काँग्रेस पार्लिमेंटान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाडटले आनी हेजेर खरो कितें तें सोक्षमोक्ष लायतले। निर्मला सीतारामनान राज्यसभान कितें म्हणलां तो व्हिडिओ हांवें वाजयला आनी तेजेर हांवें स्टेटमेंट केल्लो की पयशे पावले ना बिकॉज AG सर्टिफिकेट दिल ना आनी तुमी क्लियरली आयकला ती सांगता ते स्टेटमेंट आयलें ना। आयज हांवें आयकलां की CMन स्टेटमेंट केला सांगपाक ते सगळे पयशे पावले म्हणून, कांय देणे न्ही म्हणून आनी फकत लास्ट क्वॉर्टराचे उरले ते सर्टिफिकेट धाडटात म्हणल्यार सगळे फ्रॉम 2017 पयशे पावले। म्हाका फायनान्स सेक्रेटरी कंदेवेलू डॉक्टर कंदेवेलू म्हाका मेसेज धाडली, हांवें ताका फोन केलो क्लॅरिफिकेशन घेवपाक। तेणी सांगलें म्हाका की 10 तारखेर तेणी सरकारान ईमेल केल्ली टू द जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स आनी 12 तारखेर मिनिस्टरान रिप्लाय दिली। सो तो कितें म्हणूं सोदता रिप्लाय तेंगे ईमेल 11 तारखेर पावला पूण 10 तारखेर क्वेश्चन आयलो तेन्ना पार्लिमेंट सेक्रेटरिएटान रिप्लाय मिनिस्टरागे 10 तारखेर 2 दीस आदी रिप्लाय रेडी करून दवरला आनी 2 दीस उपरांत मागीर मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला। सो चूक जाला आसतली। आय थिंक दिस इज अ सिरियस लॅप्स इफ दिस हॅज हॅपन्ड बिकॉज फायनान्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टँड्स अप इन पार्लिमेंट एंड मेक्स अ चार्ज अगेन्स्ट योर ओन गव्हर्नमेंट, दॅट इज द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा। एंड इफ सगळे पयशे पावले जाल्यार and this is a wrong information which the finance minister has given on the floor of the house in parliament, it is clearly a false statement and for which breach of privilege motion can be brought. Our chief minister is contradicting the finance minister and this is very serious because I can understand one government which opposes a different government in center and state. But when you have your own government in Delhi and you have the same government of the same party in Goa, finance minister singled out Goa to cite as the first example and make the charge that AG certificate is not given. And she specifies each year, you have heard it, I don't have to repeat it and play it again. And if you want to say the email was sent which was received on 11th, the question was the payment received on 11th. So I think that this will need a further investigation.